आतां तरी लागीं सरता पयस जावन भरवसो धरून विस्वास धरून नव्यान येता. हेच मन घेवन दुनिया आयज आमी जणेकलो येसांची नव्यान तुज्या पांयाशी आयल्या. भोव पवित्र संस्कारान आमचे पातचो तूं आजीर आसाय. सगळें कुशीन दवरून जिवीत तुजे मुखार हाडून ही सांज तुजे बराबर सारूंक दुनिया भोव पवित्र संस्कारान तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करून तुवें म्हाका हाडलाय. Here I come, Lord, this evening to worship you, to adore you, to spend my time with you, away from sin, away from temptation, away from the world. तुझ्या पांयाशी दुनिया आयला. म्हजो नमस्कार सगळ्या काळजान केल्लो, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान, सगळे शक्तीन केल्लो नमस्कार तूं मानून घे. म्हजी मान बागोवन तुका दुनिया पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. देवा कडल्यान कितेंच पयस ना.
Nothing is far away from God. देवा कडलो कोणूच पयस ना. No one is far away from God. हांवूय दुनिया तुजे कडलो पयस रावंक सोदिना. हांव तुजे लागीं रावंक सोदता. I do not want to be far away from you. I always want to be with you, to be close to you. Receive me, accept me. I am a sinner. पातकी हांव दुनिया चुकला. तुजेशी सोमी आयला. तुका बुजूंक, तुका वंदूंक, तुजी महिमा गावूंक, तुजी भजवण करून म्हज्या पातकांतलो पयस जावं, वायटांतलो पयस रावं, ताळण्यांतलो मेकळो रावं. तुजी भजवण करता आसतना दुनिया सगल्यांक जे कांय कारणाक लागून ह्या वेळार तुजे कडले पयस गेल्यात, ताळणेक सांपडल्यात, सांडल्यात जिवितांत, तांकां सगल्यांक तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. ताळणेक सांपडूंक जे शकतात तांकां तुज्या पांयाशी हाडटा. We bring to your feet, Lord, all those who are gone away from you for some or the other reason. Those who are vulnerable to temptation, we bring them to your feet, Lord. Jesus, 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 Jesus. शांतीची तुझोर आमचे भितर, शांतीची तुझोर आमचे भितर, सदांच ती वावती दवर, सदांच ती वावती दवर. Jesus, 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 Jesus. काळजाची शांती आमची शक्ती, काळजाची शांती आमची शक्ती. विसराती आमकां तुंदी, विसराती आमकां तुमी. Jesus, 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 Jesus. बापाची शांती आमचेर रोखोय, बापाची शांती आमचेर रोखोय. सुसाची मोडां उबोय, सुसाची मोडां उबोय. Jesus, 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 Jesus. शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय, शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलोय. सासनाची शांती पावोय, सासनाची शांती
शांति पावो जेसु 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 Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shiva, hallelujah, 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 hallelujah. Shiva, hallelujah, 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 hallelujah. Shiva, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Thank you, Jesus, praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. देवा कडलो पयस गेल्लो एकटोच पूत त्या आवयचो मोनिकाचो पूत आगुस्तीन दुखां घडोवन मागण्यांत रावून कितलींशीं वर्सां ह्या आवयन परतो हाडलो देवा कडलो कोणूच पयस ना देवा कडल्यान कितेंच पयस ना सुम्या आयच्या ह्या संवसारांत आयच्या ह्या समाजांत आयच्या आमच्या घोराब्याच्या आनी आमच्या खासगी जिवितांत कांय कारणाक लागून घडी आमी पयस पावले अशें दिसता पूण हेच आवयचीं उतरां घेवन ह्याच पुताचीं उतरां घेवन आयज तुजे मुखार आमी नियाळ करता आमची काळजां उगड आमची मनां उक्ती कर समजून घेवंक आमकां आदार दी पयस वेतल्यांक लागीं हाड शिंपडलेल्यांक एकठांय कर ह्या नियाळान आमचें मन दुनिया शांत जावं दी आमचें मन आनी काळीज धन्य जावं दी
Nothing is far from God. देवा कडल्यान कितेंच पयस ना. Such encouraging words, words of hope, words of faith from Saint Monica. Pope Francis says that prayer is not magic. It is a dialogue with the Lord. When we pray, we sometimes make the mistake of not being the ones to serve God, but of expecting Him to serve us. But the Lord, He sets us on the right path by teaching us the Our Father. Hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done. When people pray with a sincere heart, when they pray for help, when a mother prays for her sick child, why does it sometimes feel that God does not listen to them? We can find an answer in the Gospels, where we read about many people wounded in body and in spirit, healed by Jesus. There are those who pray for a friend who can no longer walk. There are fathers and mothers who bring sick sons and daughters to Jesus. We see that at times that Jesus' response is quick, but sometimes it is delayed. We feel that God does not answer. If we take the example of the Canaanite woman who begs Jesus for her daughter, this woman has to ask for a long time to be heard. But Jesus lacks the courage in her prayer, her faith, when she says, "Yes, but even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." In our life, each of us has this experience. If we reflect, we can think how many times when we pray for something good, a healing, a miracle, nothing has happened. But then, over time, things work out, but in God's way, the divine way. God's time is not our time. Saint Monica spent years and years praying for the conversion
of her husband and her son, while they continued to live a life of sin, a life away from God. Like the foolish virgins in today's gospel, Saint Monica may have been tempted to fall asleep, but she kept going. She stayed awake and kept watch, never losing her confidence that God would answer her prayer. Lord, it is hard for us at times to continue praying when we don't think you are answering. Give us the strength and courage of Saint Monica to continue praying and witnessing to you in our life, so that our loved ones may one day light their own lamps with oil to see and love you. We believe that our prayers will not be left unanswered, and that all will happen in your time. Amen. When I am down, I know my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still, I wait you in the silence until you come sit around with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can see. सेंट अगुस्तीन ऑफ हिपो हाणें अशें म्हणलें, लव एंड डू वॉट यू लायक. पो मोगाळ चिसू, तुवें आमकां साबार बऱ्या गुणांनी आनी बऱ्या देण्यांनी बोल्लें. Many a times we fail to recognize our talents. आमचे गुण, आमची देणी जी तुवें आमकां फावो केलें ती वळखूंक आमी विसरता. Even if we figure out, we don't know how to use them. कशे तरेन ह्या गुणांनी, ह्या देण्यांनी ही देणी समाजांत तशें आमच्या जिवितांत बरे तरेन कशी वापरची हें आमकां समजना. स्पेशली as a career.
While choosing career, we first see the scope. How much will I earn with this particular career? पूण आमी चुकतात. जंय खुशालकाय ना, जंय आमचें मन लागचें ना, तें आमी करूंक फुडें सरतात. Just because the pay is high, आयज जायतीं तरणाटीं म्युजिकांत आसात, एक्टिंगांत आसात. हे गूण तुवेंच आमकां दिल्यात. हें सगळें करूंक आमकां बरें दिसता. वी लव टू डू दीस. पूण जायते फावटी समाज आमकां फाटीं घालता, वो आमी भियेता आनी मागीर तुजे सोशी येता आदार मागूं. नथींग इज फार फॉर गॉड. देवा कडल्यान कांयच पयस ना, हे आमी बेस बरें समजता. पूण जेन्ना जेजू तुवें आमकां ही संदी दिला, आमकां गूण दिल्यार, आमचे उद्देशी आमचेर भरोसो दवरून आमी कितें करूं, ते संदेचेर तुजो उजवाड घाल. ती संदी आमकां दाखोवन दी. लव and do what you like. जायते फावटी पयशे सेव करूंक आमी आमकां कितें बरें दिसता घोडे फामिली बारबर भोंवोंक वचूंक ऑर डिनर आवट. आमकां कितें बरें दिसता तें आमी कंप्रेस करून जाता. We compress what we love, what we like, just to save money. Yes, money is important, but life too. जिवितान आमी खुशाल नाय जाल्यार जिविताचो कसलो अर्थ. भो मोगाला जेजू, आयज जायते तरणाटे जॉब सोदतात आनी ह्या सगळ्या तरणाट्याक तुवें कसले ना कसली देणी दिल्यात, कसली ना कसले बरे गूण दिल्यात. तांकां तांचे बरे गूण समजूंक आनी तांच्या जिवितान वापरूंक मे बी एज अ करियर तूं तांकां आदार दी. And let them love and do what they like. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to walk on stormy
This is the very perfection of man, to find out his own imperfections. मनीस आपल्योच खोडी, आपलीच खोमियां जेन्ना सोदून काडटा तेन्ना तो सारको नितीचो मनीस जावंक पावता. आनी हें देणें देव आमकां सगल्यांक दिता म्हूण भाग्युंत आगुस्तीन म्हणटा. That God gives us this perfection to find out our own perfections. देवान आमकां आपल्या सारके रुचले. God created us in His own image and likeness. That means all of us ought to be perfect, because we are created in the image of God. देवा सोशी, देवा सारके, देवा भाशेन आमी आसूंक, जावंक आनी चलूंक गरज. पूण सदांच आमी निमीत दिता, आमी अस्कोत. We can't be perfect, we say. But there is this potency in us to be perfect. आमकां देवान आपल्या सारके रुचल्यात जाल्यार देवा भाशेन आमी कित्याक जावंक जायना? जायत्यो वस्तू आसात आमी सारक्यो करूंक जातात. पयले सुवातेर आमचीच विकोटाय, the jealousy in us, आदल्या खोरारान मेवता आमकां. एकामेकाचे नोसायेक लागून भाव भावाक मारता, एकामेकाचे नोसायेक लागून भाव पडून वेता. The greed in us, ग्रेस्कायेक, बाटा बेसाक आशा आमच्या काळजान आसा ती, ही आमकां आदल्या खोरारान मेळटा. भावाचें खावंक, ताका जिवेशी मारून उडोवंक कसल्यो कसल्यो आज्ञा आडगा नाडगा आमी करता. जिवितान व्हडपण हें हासील करूंक आमी खंयचेय कितलीं वायट पावलां ती जावं आमी ती मारता. We take extreme steps in order to gain power and position. We don't even remember God. आमकां पदवेची आनी अभिमानाची गरज कशी दिसता. एकदां आमचे तकलेन गेले, आमी दुसरे आनी पळयना. नांव इबाडप आमच्या जिवितानूच आमची जीब देवान जाका आड दिवंक ना ती हांगातूय वाजवत आसता. We become people who have a loose tongue. दुसऱ्याचें नांव उबोवप, नांव ताचे पिड्यार करप, गाडयांचो शिंवोर करप, दुसऱ्याक होकमानाची उतरां उलोवप, दुसऱ्याचे नाका आसलेल्यो खबरो गांवार घालप. This is another imperfection of our life. आमच्या जिवितान भावपणान जिवंक आमच्यान जायना. We live for some time as good friends. पूण जशी ग्रेस्काय येता, नोसाय, आशा, एकामेकाचे कुण्णाटाय आमचे भितर सोदता. आमच्या जिवितान सगळेंच म्हज्या कुटुंबाचें इंडिविज्युअलिस्टीक, सगळें हांवेंच आपणावचें, सगळें म्हाकाच आनी म्हज्या कुटुंबाक मेळचें, हें धोरण आमच्या भितर जायते फावटी जाता.
आनी हें करता आसतना आमी दुसऱ्याक आनी पळयना, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या खूद गोंयच्याक आमी वयर सरूंक दिना. The madness to follow false leaders, false prophets. आमकां जायते असले प्रवादी मेवतात, फुडारी मेवतात, आनी आमकां बऱ्या उतरांनी लुबून आमचें जिवीत नरकान घालतात. आनी आमी भुलता, आमी कितेंय करूंक तयार आसा. कोणाक जिवेशी मारूंक तयार आसा, कोणाचें पाड करूंक तयार आसा, कोणाक लोटीक गवाय दी आमी दिवंक तयार आसा, कोणाचें नांव उबोय आमी उबोवंक तयार आसा, कोणागेर वचून दुस्पोट घाल आमी दुस्पोट घालूंक तयार आसा. सोम्या, कुर्सातान तुवें म्हणलें, बापा बोगूस तांकां ते नोकळोत कितें करतात ते. कितलें उदार काळीज तुजें, मोगान भरलेलें काळीज. You understood our imperfections, and that's the reason you always wanted us to be perfect. जसो हांव आनी म्हजो सर्गीचो बाप एक, तशें तुमी आमचें सवें रिगून रावात. ही तुजी मागणी सोम्या. तुज्यांत आमी रिगून रावंक. उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत सायबा आमी बदलूंक. मोडलोल्यांक, सांडलोल्यांक, भायर आयलोल्यांक तुवें सायबा परतून हाडलें. आमच्या जिवितान काय बरो तूं भितर सरता दिसपोटी. ह्या वेळार सुद्दां आमकां पळयता, ह्या वेळार आमकां तूं उलो मारता जिवीत बदलात. जशें मोनिकान आपल्या पुता खातीर मागलें, आनी एका दिसा पुतान हो ताडो आयकलो फ्रॉम एन एग्नोस्टीक, फ्रॉम एन एथेइस्ट टू अ मॅन ऑफ फेथ, yet always inquisitive about his faith. आपलो धर्म आनी तातूंत आसलेली सोतां हाचे विशीं सोत कितें तें जाणो जावंक सदांच ताचें मन घुस्पोतालें. सोदीत तो आसलो. आमकां सायबा ह्या मनाचो उजवाड तूं दिताय. तुजें उतर पाजलेली तोरसाद कशी सायबा आमचें जिवीत बऱ्या मार्गार हाडूंक तूं वावुरताय. आमकां उदीक आनी उदीक बरे मनीस जावंक दिसपोटी तूं शिडकायताय. द परफेक्शन ऑफ अ मॅन इज टू नो हीज ओन इम्परफेक्शन्स. आनी तुज्या उतरांतल्यान आमकां सायबा ही कोडून येतात. कितले स्वार्थी आमी, कितले अनुपकारी आमी, कितले गौरवान भरलेले मनीस आमी, कितले पदवेचे आशेचे मनीस आमी, ग्रेस्कायेक लोबदोलोले मनीस आमी, नोसायेन भरलेली मनशां आमी, एकामेकाचो विंगास घेवपाचे मनीस आमी, एकामेकाच्यो खोबऱ्यो करपाची मनशां आमी, एकामेकाक खाला उडोवपाची मनशां आमी. कॅन वी ओवरकम दिस इन्फर्फेक्शन्स लॉर्ड? Yes, we can. And it is you who tells us, abide in me. मोशांत तुमी रावात आनी हांव तुमचे सोबे रावतलो. सगलें सारकें, सगलें बरें करूंक सोमी आमच्या जिवितान भितर सर. काय बरें गायन आमी म्हणटा, मोगाड सोमी तूं म्हजो जिवितान भितर सरलो. जिवीत आमचें सगलें बरें करूंक आमच्या जिवितान भितर सर. आमकां सायबा उदीक आनी उदीक बरेपणान भर. आनी तुजी कृपा दर दिसाक सगली आमची आसा तितली इम्परफेक्शनां काडून उडोवंक आमकां कृपा दी.
एक सुर आनी गोष्टांनी बुडोन जेन्ना म्हजें काळीज बारान चेपता एका कोणशाक हांव ओगीपोणी बसून फकत तुज्या आदाराक रावता. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can see. भागीवंत आगोस्तीन आमकां मोग म्हणल्यार कितें तें सांगता. ताचें रूप कितें? वॉट डज लव लूक लायक? मोग म्हणजे आमचे हात हे आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतात तसले हात. इट हॅज द हँड्स टू हेल्प अदर्स. मोग म्हणल्यार दोळे दुसऱ्यांच्यो गरजो पळोवंक. जी कोण पिडेंत कश्टावतात, जी कोण आपणाल्या जिवितांत खुशाल नात तसल्यांक सांगात दिवंक. भोव करून जी कोण गरीब आसा, जी कोण सारकीच गरजेक आसात तांकां आकांताच्या वेळार पावोवंक. काय बरें मोगाचें देणें आमकां देवान फावो केलां. त्या मोगाचो आमी कितलो बरो उपयोग केला काय? कितले फावटी आमी आमच्या शेजाऱ्यांचो मोग केला काय? तांचे सवें हुस्को दाखयला काय? कितले गरजेवंताक आमी पावल्या काय? आमी आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत मोग म्हणजे कितें तें आमी विसरल्या. मोग पयसावन राग आमी आपणायला. आख्खेच रागान भरलोलें जिवीत आमी जियेता. झगडी मारामारी करूंक पावल्या. बोगसोणें दिवंक चुकल्या. मोग आमच्या जिवितांत ना म्हूण जायते आमचे घोराबे पिसळ्ळ्यात. घोराब्यांत शांती ना. ह्या वेळार आमी तुका दिनवासता जेजू ह्या तुज्या व्हड मोगाच्या देण्या पासत, तुज्या व्हड प्रिती मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता जेजू. कित्याक तूं आमच्या मोगा खातीर मेलोय देखून आनी आमकां काळजांतसून मोग करूंक न्हय पूण आत्म्यांतसून आमकां तुजो मोग करूंक शिकय. आमकां सोयेक मेळटा त्या त्या घडयेक त्या त्या वेळार हो तुजो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक, दुसरे म्हजे उदेशी हो मोग अणभवूंक हांव एक मोगाची न्हय विकोटायेची खुणा दुसऱ्यांक जावंक. दुसऱ्यांनी तुजो मोग अदीक भावपणान जिवंक वावरूंक म्हाका आनी दुसऱ्यांक सहकार दी म्हूण हे वेळार तुजे लागीं आमी मागता.
raise me up to more than I can see. পবিত্র পুস্তকান Philippians chapter 2 verse 7 Oshemunta. He emptied himself, taking the form of a bondage servant and being made in the likeness of men. Toshent Matthew chapter 11 verse 29. Humility seems to be contradiction, and yet Jesus was meek and humble of heart. When the devil preferred to leave heaven for eternity in hell rather than to humble himself before his creator, and humility would have protected Adam and Eve from thinking they could disobey God and become like him. Yet through our humility and thus obedience to God, the devil is defeated. Saint John Vianney, who was often harassed by the devil, says, the devil said to him, I can do everything you do. I can also do your penances. I can imitate you in everything. But there is one thing, however, that I cannot do. I cannot imitate you in humility. And Saint John Vianney responded, that is why I defeat you, devil. Our greatest block to growing closer to God is when we rely more on us than on Him. By putting on the virtue of humility, we grow more confident and allow ourselves to grow closer to God. When we look at a crucifix, we see a man who is humble and who is not about himself. We see a man who is for others. May we imitate that humility so that we can experience God in His fullness. Mother Teresa amka oshe shikoita. दुसऱ्या बद्दल आमी उलोवचे न्ही, दुसऱ्या बद्दल आमी चूक काडचे न्ही. We have to keep ourselves busy with our own affairs and not those of others. दुसऱ्याच्या जिवितान कितें चल्लां तातूंत आमी इंटरफियर जावपाक उपकारना. आमचे कडेन घडटा जाल्यार ताका मदत करपाक जाय, ताका आदार दिवपाक जाय. We have to accept insults and injuries. कोणें आमकां इन्सल्ट केलो कशें दिसता जाल्यार आमी सोंसून घेवया. We have to be courteous and delicate even when provoked by someone. आमचेच बद्दल व्हडपण उलोवंक उपकारना. We have to give in even when you are right and choose always the more difficult task. As Saint Augustine says, it was pride that changed angels into devils, and it is humility that makes men as angels.
सोमिमोसो जिवितांत भितर सोलो जिवीत म्हजें बरें चलूं कोणी दिवो जीव दिलो जिवीत म्हजें बरें चलो कोणी दिवो जीव दिलो जेजू तूं आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमी सांडची नाव आमी पयस वेची नाव तुजें उतर तूं आमचे लागीं उलयत जाल्यार दुनिया आमच्या पावलांक उजवाड तूं उलय आमचे लागीं आमी नियाळ केला आमी नियाळ करता तुजीं उतरां आमी उगडास करता पूण ह्या वेळार तूं आमचे लागीं उलय सुनिया Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily, I say unto you, I know you not. Watch, therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. सोम्या तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची ह्या तुज्या उतरां वरवीं बाग्योंत आगुस्तीन हाची आवय बाग्योंत मोनिका तुजेशी आयिल्ली आनी तुजेशी चिटकून रावून पयस गेल्ल्या आपल्या घोवाक तशेंच आपल्या पुताक तिणें तुजेशी परतून हाडली जेसू आयज जायते जाण पयस वेताचशें दिसता जायतीं जाणां पयस गेल्यांत हें दिसती पडटा सगलीं जीं पयस गेल्यांत तांकां सगल्यांक लागीं येवपाक हो बरवसो आसा एके आवयच्या मागण्यान एक पूत लागीं येता एके पोतिनीच्या मागण्यान एक पोती लागीं येता आवय बापायच्या मागण्यान भुरगीं लागीं येतात देवाशी भुरग्यांच्या मागण्यांनी पयस गेल्लीं आवय बापूय लागीं येतात परजेच्या मागण्यान फुडारी जे चुकल्यात आनी पयस गेल्यात ते लागीं येतात पयस गेल्ल्यांक तूं परतून हाडटाय
भाग्योंत आगोस्तिनाच्या जिवितान भाग्योंत मोनिका वरवीं जे आमी समजल्यात आनी जाणाव तेंय आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता. जेन्ना आयज भाग्योंत मोनिकाचो दीस आमी मनयता, फाल्यांच्या दिसाक भाग्योंत आगोस्तिनाचो दीस आमी मनयता. तांच्या जिवितांतल्यान आमी शिकूंक आमच्या नियाळाक आनीक एकूच घडी ह्या आवयचें ह्या पुताचें जिवीत थोडक्यान आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. Hello, I'm Father James Kubicki, and today's the pray with us for all those sons and daughters that have wandered away from God, and to add your prayers to those of all mothers who are worried over their children. Pray also for us, that following your example, we may, in the company of our children, one day enjoy the eternal vision of our Father in heaven. Amen. जरी तर एके आवयच्या मागण्यान संवसाराक लबदल्लो हो पूत परतून देवाशी येवं येता, जाल्यार आमच्या सगळ्या आवयांनी बापायांनी आपल्या मागण्या वरवीं पयस कोडसरून गेल्ल्या आपल्या भुरग्यांक, आपल्या पुताक, आपले दुवेक लागीं देवाशी हाडूं येता. ह्या पासत आमचे मागणे दुनिया ह्या आवयां पासत, ह्या बापायां पासत, ह्या पुतां पासत, ह्या दुवां पासत लागीं हाडूंक देवाशी. देवा कडली पयस गेल्यान जाल्यार देव लागीं येता, तांकां हाड लागीं. तांच्या मागण्यांत आमी आमचेय मागणे एक करता, हाड तांकां लागीं. गेट देम क्लोज लॉर्ड, गेट देम बॅक, डिलिव्हर देम. तांकां सोडूय सगल्या बांदपासांतलीं, सगळे बांदपास तोडून उडय. हाड तांकां परती बऱ्या जिविताक देवाशी हाड तांकां परती. हे घोराबे जे कश्टवतात असल्या परिस्थितीन, जंय घोराब्याचो कोण तरी वांगडी देवा कडलो पयस गेला, आमी मागता दुनिया ह्या वेळार असल्या घोराब्या पासत ज्या घोराब्यांनी कोण तरी पयस कोडसरून वेता, हाड तांकां परती. आमचे मागणे तांचे बराबर तांचे पासत आमी ह्या वेळार उबारता दुनिया. आमचे हात उक्ते करून तुजे लागीं मागता, हाड तांकां परती. गेट देम बॅक, ब्रिंग देम बॅक टू यू, सेव देम, डिलिव्हर देम. आमचे मागणे तुका उबारता दुनिया. आमी बो करून आमच्या फुडाऱ्यां पासून, जे फुडारी ह्या संवसाराच्या वंडावण्यांनी गुल्ल जावन पयस गेल्यात आनी पयस वेतात, पदवेच्या वर्सार पयस जातात, देवाक पासून कुशीन दवरतात. मागता दुनिया तुजे लागीं हे परजेच्या नांवान, जांचे फुडारी आयज देवाक पासून वळखनात कशें जाल्यात, दुडवांचे आशेक बुरल्यात, पदवेचे आशेक बुरल्यात. मागता हे परजेच्या नांवान ह्या तांच्या फुडाऱ्यांक परतून हाड. ब्रिंग देम बॅक, गेट देम बॅक लॉर्ड. वी प्रे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल. आमच्या फुडाऱ्यांक, भो करून आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक, get all our politicians back. Nobody can be away from you, Lord. तुझे कडलो कोणूच वो कितेंच पयस आसूंक शकना. Then let us see it. Get them back. Get them to your on their knees. Get them close to you. Let them repent. Grant them the gift of repentance, Lord. मन बदलपाचें देणे तांकां फावो कर. हाड तांकां परतून तुजेशी. सगल्या बांदपासांतले तांकां सोडय.
सगळ्या ताळण्यांतले तांकां निवार, पदवी, दुडू, आशा हातूंतले तांकां निवार दुनिया परजेच्या नांवान तुजे लागीं मागता हाड तांकां परते. Get them back, let them change, let them be close to you, Lord. Forgive them. दुनिया जायत्यांची भलायकी पयस गेल्ली आसा. तुजेशी आसतना आमची भलायकी पिड्ड्यार जावंक जायना, पूण तुजेशी आमी रावतनाय ही भलायकी पयस गेल्ली दिसती पडटा. दुयेंस जाला. दुनिया मागता आमी सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत जांचे कडली तांची भलायकीच पयस गेल्या. We pray for all these brothers and sisters of ours whose health is gone away from them, Lord. Get them back. Get their health back. तांची भलायकी परतून हाड. पेखय तांकां, सोडय तांकां, हात लाय तांकां. Touch them, Lord, and heal them. Let them be with you forever. तुजे बराबर रावंक तांकां फावो कर. थोड्यांची दुनिया शांती पयस गेल्या. सुसेग ना जिवितान, सुसेग ना घोराब्यान, सुसेग ना तांच्या बिझनसान. सांडल्यात. दुनिया तुज्या हातान घे तांचे बिझनस. दुनिया तुज्या हातान घे तांची शांती सवस्काय. दुनिया तुज्या हातान घे आनी पयस गेल्या ते परतून हाड. Bring them back to peace. Bring them back to satisfaction. Bring them back to success. तुजेशी तांकां हाड दुनिया. Let them come back. पयस वचूंक दिना काय. खतखत्यान तुजे लागीं मागता दुनिया. Bring them back. Get them back to your love. तुज्या मोगाशी तांकां परतून हाड दुनिया. सोडूय तांकां सगळ्या वायटांनी. दुनियान जण एकल्याक आमकां एकदम बरे भाशेन खबर आसतली. आनिकूय वेगवेगळे तरेन जे पयस जाला, जावं आमचे संबंद, आवर रिलेशनशिप्स पयस जाल्यात, पयस गेल्यात, तुटल्यात, मोडल्यात, आजून मोडटात. दुनिया हाड तांकां तुजेशी. जे चुकीचें आसा तें पयस करूंक आनी जें सारकें आसा, बरें आसा तें धरूंक तांची मनां उसवाडाय. Get them back to you, Lord. We pray, get them back. तांकां तुजेशी हाड. आनी हेर जायती आमची मागणी आसतली. परतून देवाशी येवपाची, परतून आमचेशी येवपाची. ओगीच रावून आमी ती जेजू मुखार दवरुया. तो आयकता आनी तो आमची मागणी आयकून आमकां फावो करता. प्रे, प्रे, माग देवा लागीं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुझे आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुझे आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. At your feet, I lay my past down, my wanderings, all my mistakes down, and I am free, and I am free. Here at your feet, I lay this day down in my prayer
my mom and dad now, and all I need. You're all I need. Jesus, Jesus, at your feet, oh, to dwell and never leave. Jesus, Jesus, at your feet, there is nowhere else for me. Jesus, Jesus, at your feet, oh, to dwell and never leave. Jesus, Jesus, at your feet, there is nowhere else for me. There is nowhere else for me. আমি বুজিছোঁ Jesu ang tumukod na ang chito ato